काँग्रेस निरीक्षक मधुसूदन मिस्त्री हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीची मडगांवां महत्वाची बसका जाली। हे बसकेन मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके संदर्भात खोलायेन चर्चा जाली। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन कांय उमेदवारांची नांवांय सुचयल्यात। हे बसकेक प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, युरी आलेमाव, एल्टन डिकॉस्टा, कार्लोस फरेरा, खासदार फ्रांसीस सार्दिन, गिरीश चोडणकर आनी एदुआर्द फलेरो हाजीर आशिल्ले। आमचो प्रोसेस लोकसभा कॅन्डिडेट सिलेक्शन प्रोसेस आणि ग्राउंडाचेर वॉट इज द पल्स ऑफ द पीपल आणि दोन्ही सिटां कशी चिंतपाची हाजेर डिटेलान चर्चा जाली। पार्टी कितले पसत तयारी जाल्या एट बूथ लेवल, हू आर द प्रोबेबल कॅन्डिडेट्स आणि वॉट आर द चान्सीस, ऑल दीस डिस्कशन हे आम्ही केला। दे आर मिटींग ऑल आवर सिनियर लिडर्स, आमचे MLAs, आमचे एक्स MP, एक्स कॅबिनेट मिनिस्टर, करंट MP, असे सगळे बाकीचे सिनियर लिडर्सांक मेळटात। दे आर टेकिंग देअर व्ह्यूज। शॉर्टलिस्ट बी जाले नांवां म्हणल्यार वी हॅव डिस्कस सर्टन नेम्स, तांचे पॉझिटिव्स, तांचे वॉट आर देअर ड्रॉबॅक्स, ऑल दीस थिंग्स वी हॅव डिस्कस आणि दॅट प्रोसेस इज स्टार्टेड। द स्क्रीनिंग कमिटी विल कम हियर, PEC will recommend certain names. After that, we will again have a meeting along with the PEC and the three members from the state. जे PCC president, आमचे CNP leader, आमचे incharge, त्यांच्याबरोबर स्क्रीनिंग कमिटीकडे बैठक जाते. And then finally it will go to the CEC. आमचे स्क्रीनिंग कमिटीचे मेंबर्स जी आमची ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन अपॉइंट केली, मधुसूदन मिस्त्री ताजो चेअरमॅन, सूरज हेगडे आनीक आमचो शफी रामपली केरला सायन, ह्या 3 मेंबरची स्क्रीनिंग कमिटी गोंयांत येतली आनी ते सगळ्यांनी डिस्कस करताले की पार्लमेंटाचे कडेन आमची स्ट्रॅटेजी कशी आसपाक जाय, कितें जावपाक जाय ते आनी तो डिटेल मातशें डिस्कशन करताले। त्या हेजेर ताका ब्रीफ केला। सो कशें कितें आसा, गेले 3 पार्लमेंटाचो इलेक्शन आसलो, ताका रिजल्ट हें जातालो। दुसरें आमचे गव्हर्मेंट कित्याक फॉर्म जावपाक शकना, आमचे आमदार कित्याक केले, सो हेजेर वेगळे वेगळे डिस्कशन तेजेर करताले। सो ते म्हाका पयलोच हें आशिल्लो, सो तें कंप्लीट करून हांव घरा